मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमी भोव कश्टांच्या काळार आसा. कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं मनशाकुळाचें समाधानच बिगडलां. आमच्या भारत देशांत ही पिडा मात्र न्हय आसता. झुजाचीं मोडां आमच्या राष्ट्राचेर येवन आसात. शेजारचीं 3 राष्ट्रां चीना, नेपाळ आनी पाकिस्तान भारताचेर झूज मांडूंक परोक्ष रितीन तयारी करची बरी दिसतात. अशें म्हणटा आसतना पिडे वरवीं देशांत उपजाल्ले समस्ये तशेंच राष्ट्रा वयर येवचीं हीं झुजाचीं मोडां हे सर्व चिंतना कठीण असमाधानाचें वातावरण आमच्या गांवांत आसा. पयल्या महाझुजाच्या काळार परिस्थिती विभिन्न नासली. सादारण रितीन ह्याच रितीन ती आसली. एका कुशीन प्लेग म्हणली मारेकार पिडा विस्तारली. लोक हजारांनी मरून आसलो. आनी एका वाटेन पयलें महाझुजू आरंभ जालें. संवसारांत समाधानच वयसरलें. असल्या आकांताच्या वेळार तवळसो पापा बेनेडिक्ट 15व्यान मोरयेची मजत ह्या वेळार चड गरज म्हूण समजून घेतलें आनी लदिनेंत समाधानाचे राणये म्हणलो एक शब्द तातूंत कुडशिलो. समाधानाचे राणये. आयचो हो संवसार त्या काळाच्या संवसारांत कांय विभिन्न ना. वारें वादळां, कश्ट अनवरां, लढाई झगडीं, झुजू, रक्तापात, पिडा शिडा असल्या वातावरणांत जियोवच्या मनशाक खंडिसावनी समाधाना खातीर मोरयेक उलो मारी जायस पडटा. बाबा भयणीनो, असल्या ह्या काळार आमी मोरये थंय वचनासतना आनी खंयसर वेचें. जेजू ह्या संवसारांत समाधानाचो कुंवर जावन आयिल्लो. समाधान संवसाराक हाडून आयिल्लो. जेजून अशें म्हणलें, म्हजी शांती तुमकां दितां. जेजू समाधानाचो कुंवर देखून जेजून आपली शांती संवसाराक दिली. पूण समाधानाचो कुंवर जेजू ह्या संवसारांत शांती हाडून आयिल्ल्या वेळार देंवसार हें समाधान पाड करूंक प्रयत्न करता, विबाडूंक प्रयत्न करता. ह्या देखून ह्या देंवसारा विरोध झुजोंक कशें आमकां देवाच्या शक्तीची गरज गी तशेंच मोरयेची विनंती चड आनी चड गरज. समाधान भायर तावन येना. समाधान पयलें आमचे भितर तावन तें येजें. खंयच्या मनशान आपणातय राग, द्वेश, जिद्द, हागें, फारीकपण तें भितर दवरता, ह्या तें भितर भरून आसा, तो मनीस केदिंगच समाधानान जिवंक शकना. आपणातय समाधान नासलो व्यक्ती तो हेरांक समाधान दिवंक शकना. बदलेक तो आपूण हेरांचें समाधान पाड करता. देखून मनशाक गरजेचें कितें? पयलें ताणें आपणा लागींच समाधानान आसा जाय आनी देवा लागीं समाधानान आसा जाय. ही गरज. हाचे वरवीं मात्र पेल्याक समाधान दिवंक ताका साध्य जाता. आपणा लागीं समाधानान आसचें म्हळ्यार मनशान देवातय समाधान जोडी दय तर पयल्या सुवातेर ताणें देवाच्या हाजीरपणान जिये जाय. समाधान म्हाका ये जाय तर हांवें देवाच्या हाजीरपणांत जिये जाय. मोरयेचें जिवन आमी घेवया. मोरयेक जिवितांत कश्ट आशिल्ले. तिका
खंयच्या घडये बडयान इसबी हाडली त्या घडये तावन साबार रितीने कश्ट फूड करूंक पडले. सगळ्या संवसाराकच तिणें फूड करचें पडलें. पूण ती उसांबळ जावंक ना. सिम्यावन केल्लो प्रवाद तिच्या कुशीन ताका तलवारी बरी तोपता. तरी पूण तिचें समाधान पाड जायना. जेजू ताजी परगडजीनी जियेतना मोरी ताका सांगात दिता. ह्या वेळार आपल्या पुतान काडची ती वावंट थोडे पटी आपल्या पुताक तावन विंगड रावंक पडटना तिका एक कश्ट जातात. पूण मोरयेचें समाधान पाड जायना. मोरी जेजू कालवारेच्या वाटेर समकताना जेजू सांगता चलता. कुरीस घेवन सगळ्या कुर्साची जडाय ताचेर पडटा आसतना ती आवय पळयता. ताच्या कुडीन तावन वाळचें रगत आनी आखरेक कालवारेच्या दोंगरार कुर्सार आपल्या पुतान उमकाळचें मोरी पळयता. ताच्या कश्टान ती सांगात दिता. आनी ह्या कुर्सामणी उबी रावल्ल्या मोरयेतय ह्या कालवारेच्या सगळ्या वाटेर जेजू सांगात दिल्ल्या मोरयेतय तिचें समाधान पाड जावंक ना. तिरासनेन ती रावली. त्या समाधानान ती जियेली. सगळें स्विकार केलें धैर्यान तिणें. त्या देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो समाधानाचे राणये म्हणून आमी मोरयेक उलो मारचें सारकें जावन आसा. आखरेक मोगा शिवाय समाधान ना. देवाचो मोग जावन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जेजूक मोरयेन आमकां दिलो. अशें आसता जे देवाच्या मोगाचो उपकार जावन आशिल्ल्या मोरये लागीं आमी समाधान मागया आनी मोरयेची सासाय हर एक आमच्या जिविताच्या घडितांनी आमी मागया आनी म्हणया समाधानाचे राणये आमा पासून विनंती कर. आमेन.